नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. बीजेपीक पर्रीकाराचो उत्तराधिकारी थारांक अजून जमाना. तिगाय खासदारांक दिल्ली आपोवन अमित शहाची बसका. गोवा फॉरवर्ड मोगो तात्काळटा विषय पावतलो मोदी मेरेन. टॅक्सींचे डिजिटल मिटरांचे केशीत हायकोर्टात सरकाराची गेली अप्रूव. कोर्टाचो वेळ वगडायता म्हणून मारली 10,000ची फायन. BIS स्टँडर्ड्सांची सरकाराच्या राज्याक कल्पनाच ना. गोयच्या चडशा सांबाळ घरांक मेरिटा शिवाय ग्रांट. हायकोर्टाक दुबाव. 78 सांबाळ घरांनी 2,500 वयर भुरगीं. चडशा भुरग्यांक थंय दवरूंक चायल्ड वेलफेअर कमिटीची ऑर्डूच ना. आणि FC गोवाचे बामोळे स्टेडियमार 5व्या ISL सीझनातले पहिले ट्रेनिंग सेशन. पिंटो यादस्तीक टेबल टेनिस सर्तीत ऑरॉन फारिया आगास्त्या मोतवानी फायनलीत. बीजेपीचे केंद्रीय निरीक्षक गोयच्यान वचून 2 दीस जाले. बीजेपीक पर्रीकाराचो उत्तराधिकारी थारावंक जमाना. बुधवारात तिनूय खासदारांक दिल्ली आपोवन घेवन अमित शहान बसका घेतल्यो. तरीकूय बीजेपीचे तळ्यान मळ्यान. गोवा फॉरवर्ड आनी मोगो बीजेपीवाले कितें तरी सांगतले म्हूण तात्कळटात. कितें तरी कायम उपाय येतलो म्हूण सगळेच उलोवन दाखयतात. निर्णायक विशय खंय मोदी मेरेन पावपाचो आसा. गोयचे सगळे भाजपाचे फुडारी आणि युती पक्षा बरोबर बसका घेवन सुद्धा केंद्रीय बीजेपीचो गोयचे राजकीय परिस्थितीचेर निर्णय जायना. केंद्रीय निरीक्षक परत दिल्ली वचून 48 वरां उपरांत बुधवारा अध्यक्ष अमित शहान तिगूय निरीक्षक आणि गोयच्या खासदारा बरोबर दिल्ली बसका घेतली. श्रीपाद नायक, नरेन सावयकार आणि विनय तेंडुलकार तिगूय खासदार बसकेक आशिल्ले. 2.5 वरांचे बसके उपरांत कितें तो निर्णय घेता म्हूण शहान खासदारांक सांगलां तितलेंच. सावयकार म्हणटा कितें तो उपाय कायमचो येतलो. आज आम्ही आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष श्री अमित शाह यांची वांगडा मिटींग जाली. तातूंत आमचे ऑब्झर्वर्सूय आशिल्ले जे पयर गोंयांत आयिल्ले ते. आनी त्यांनी एकूण सगळो गोंयचो जो त्यांचो आढावो आसा, रिपोर्ट आसा, तो ताणें मान्य अध्यक्षा कडेन दिल्लो आसा. आनी तातूंत एकूण गोंयची राजकीय परिस्थिती आनी त्याच बरोबर एकूण ऑर्गनायझेशनल कामाच्या पद्दती कितें आसा तेच्या संबंधातली सगळी चर्चा जी आसा ती जाल्या. आणि एकूण सगळे जे कितें हे आसा अपडेट्स जे आसा ते सगळे मान्य अध्यक्षा कडेन दिला. आणि मान्य अध्यक्ष ही सीज्ड ऑफ द मॅटर. आणि तेका लागून एकूण सगळ्याचो मान्य अध्यक्ष कितें जे आसा अमित भाई शाह हे त्याच्या संबंधातलो निर्णय जो आसा तो कांय टायमा भितर, कांय दिसां भितर ते निर्णय जो आसा तो योग्य कितें आसा त्या प्रमाणे ते घेतले. आणि कितले दीस लागतले डिसिजनाक बी अशें, आनी इन्चार्ज निवडटले काय परमनंट सोल्युशन तेजेर बी कितें? ना, जे कितें आसा ते सोल्युशन परमनंटूच आसतलें आनी योग्य पद्दतीचो डिसिजन घेवनूच कर्मी जातलें असो आमकां विश्वास आसा. ओके, सोल्युशन परमनंट आसतलें अशा पद्दतीचो आमकां विश्वास आसा. तिगूय खासदार दिल्ली पावले आणि एकल्या खासदाराच्या नांवान मेसेजी पातूंक लागल्यो. विनयान तर G6 आपल्याक तेंको दिता म्हूण क्लेम केल्या म्हूण एका गटान सूत्र सोडपाक सुरवात केली. सावयकार म्हणटा दिल्ली बसकेत तशें कांयच जाल्लें ना. मिटींग जाली तेन्ना आमकां मध्ये आयकलं की तुमी स्टेक क्लेम केला म्हणून CM पदा खातीर. विनय तेंडुलकरान केला, श्रीपादाचें नांव येता. ना, आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसात. आमी कशाच असल्या पद्दतीचो स्टेट आमी खंय क्लेमूय स्टेक करूना. आनी खंयच्याय पद्दतीची चर्चा ही खंयच्याच पद्दतीन जाल्ली ना आनी हेचे मुखारय जावचो ना. विजय मात प्रुडंटाक फोनार सुद्धा उलोवंक मेळना. मगोचो सुदीन उलयलो. तो म्हणटा भाजपा कितें सांगता तेका रावल्यात. मगोचो तेको खंय सरकाराक पर्रीकारा पुरतो. पर्रीकाराकूच मुख्यमंत्री दवरचो. नित्याचो कारभार सांबाळूंक आसा त्या आमदारांतल्या कोणाय सिनियर आमदाराक खंय चार्ज दिवचो म्हूण सुदीन सांगता.
बीजेपीचे निर्णय घेवंक वेळ काडटा तशी इक्वेशनां बदलत आसात. दोनूय युती पक्ष एकामेकाचे तोंड पळोवंक सोदिनात. युती पक्षाचे विलिनीकरणूय बीजेपीच्या आजी माजी आमदारांक नाका. बुधवारा राती आनीक बसका जावपाची शक्यताय. विशय मोदी मेरेन पावतलो म्हूण कळटा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. टुरिस्ट टॅक्सींचे डिजिटल मिटरांचे केशीत कोर्टात सरकाराची अब्रू गेली. कोर्टाचो वेळ वगडायता म्हूण बुधवारा सरकाराक 10,000ची फायन मारली. 26 जुलयाक ब्युरो ऑफ इंडिया स्टँडर्ड्सान डिजिटल मिटरांचे स्टँडर्ड्स अधिसूचित केल्ले. सरकारान ही गजाल कोर्टाक 10 सप्टेंबराक सांगली. इतलो तेंप कोर्टाचो वेळ वाट लायलो म्हूण सरकाराक पडले. नवे BIS स्टँडर्ड्स केन्ना अधिसूचित जाले तेच सरकाराच्या राज्याक खबर ना. ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवान घाल्ले याचिकेचेर बुधवारा हायकोर्टात सुनावणी जाली. थंय सरकाराक हायकोर्टान 10,000 रुपयांची फायन मारली. कोर्टाचो वेळ पेड्ड्यार केलो म्हूण सरकाराक ही फायन. सुनावणे उपरांत हायकोर्टान कांय खर निरीक्षणां नोंद केल्यात ती अशी. 26 जुलयाक ब्युरो ऑफ इंडिया स्टँडर्ड्सान टॅक्सी खातीर डिजिटल मिटरांक स्टँडर्ड्स अधिसूचित केल्ले. टॅक्सींक डिजिटल मिटर थारायतना अधिसूचित BIS स्टँडर्डाचो विचार करचो पडटलो. मात तरीकूय 10 सप्टेंबर मेरेन सरकारान हायकोर्टाक स्टँडर्डा विशीं कांयच सांगलें ना. मजगतीं सरकारान इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव्ह टेक्नॉलॉजी कडेन सॅम्पल डिजिटल मिटर तंत्रीक तपासणेक धाडले. ICATन हे सॅम्पल मिटर तपासून बेगीन रिपोर्ट दिवचो म्हूण कोर्टान सांगिल्ले. ICATन रिपोर्ट धाडल्या उपरांत सरकार आतां नवे BIS स्टँडर्ड लक्षांत घेवन नव्यान टेंडर काडचे पडटले म्हूण कोर्टाक सांगता. BIS स्टँडर्डाची गजाल सांगिनासतना कोर्टाचो वेळ पेड्ड्यार केलो म्हूण सरकाराक 10,000 रुपयाचो दंड. संबंधीत खात्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्या कडच्यान हे 10,000 रुपया वसूल करूं येता म्हूण गोंय सरकाराक हायकोर्टान अधिकार दिला. And today the court rightly pulled up the department and was very strong on the department because of this delay. We were very confident about 6 months ago that the process would be completed, but it seems that it's been just being dragged, and we are very now, at least we hope, since the court has pulled up the department and imposed costs, we hope that this process would be quickened to the benefit of locals and tourists in Goa. गोय सरकारान नवे वचनपत्र दिला. नवे टेंडर काढल्या उपरांत टॅक्सींक डिजिटल मिटर 25 डिसेंबरा सावन लागू करूं येता म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगला. कोर्टान केस 10 ऑक्टोबराक दवरल्या. 25 डिसेंबराच्या आदी सरकार डिजिटल मिटर लागू करूंक शकता जाल्यार सांगचे म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.